पळय तुमच्या गोमंतका वयल्यान जी आमकां सुद्दां बातमी कळ्ळी धारबांदोडा मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग चल्ल्या म्हणून, आनी आमी सुद्दां बाकीच्यो ज्यो हिल कटिंगाच्यो जे विशय गोंयांत चालू आसा, जे सामके गंभीर विशय आसा ताची दखल घेवन आनी तुमच्या वृत्ताची सुद्दां दखल घेवन आमी पुलीस कंप्लेन एक्चुअली करपाचें पयलीं डिसायड केल्लें. मागीर आमकां दिसलें पयलीं आमी ठरयलें की पयलीं मुख्यमंत्र्याक कंप्लेन करप आनी ताजी एक कॉपी आमी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंजाक केली आनी एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक केली. आनी आमी त्या दिसाय जेन्ना कंप्लेन केला आनी पत्रकार परिशद घेतली त्या दिसा आमी क्लियर केल्लें की हिल कटींग हो सामको सिरियस विशय, हाजो परिणाम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक भोगचो पडटलो. कित्याक जेन्ना दोंगर कट करतात ते इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो परते दोंगर उबे करपाक कोणा कडेन जावपाचें ना. झाडां सुद्दां कट केल्ली परती येवंक शकता आनी असो पर्यावरणाचेर जो आघात आज गोंयांत चल्ला अनकंट्रोल्ड सारकोच आनी ताकाच सरकाराचें बॅकींग आसा, ही सामकी दुर्दैवाची गजाल. हे बॅकग्रावंडाचेर जर आमी जेन्ना पळयतात, मागीर आमी स्टेटमेंट पळयलो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेचो, जाणें सांगलें की हिल कटींग कोण करता तांकां 25 लाख रुपया फायन मारतले आनी कितें इन्क्वायरी करतले. आतां इतलो तेंप आमकां खबर आसा आनी एक सामको स्टेटमेंट विश्वजीत राणेन केलो, ताचेर हांसपाचें काय रडपाचें तें कळना की आमकां परमिशन घेवंक नासलें म्हणून हिल कटींग करपाक. आतां इल्लिगल हिल कटींग करपाक कोण परमिशनां दिता तें पयलीं आमकां खबर ना. आनी जे प्रमाणान सद्या ग्रीन झोन्स आनी बाकीचे जे एरियाज आसा इको सेन्सिटीव एरिया, त्यो कन्वर्शनाची लेफ्ट रायट आनी सेंटर चल्ल्या. खुद्द TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेचे मतदारसंघात वाळपय मोठ्या प्रमाणात ऑर्चर्डाचें प्लॉटिंग चल्लां आनी तो 70चो बाबा, ताका जर खबर ना जाल्यार कोणाक खबर आसतलें? तो जे आपले पिशे पांगुरता की आपल्याक खबरूच ना आनी आतां थंय वता कोण इन्स्पेक्शनां करता, हाका सगळें खबर आसा. हें गोंय विकून काडपाक भायर सरल्या. आनी हे बॅकग्रावंडाचेर आज जी आमकां बातमी तुमचे माध्यमांच्यान कळ्ळी की जे पत्रकारान हो धारबांदोडाचो हिल कटिंगाचो इन्सिडेंट मुखार हाडलो, ते पत्रकाराचे भायर एक ट्रान्सफर कळ्ळी जेन्ना, तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की BJPचे जे सरकार इतलो तेंप जनरल पब्लिकाक त्रास करताले आनी ऑपोजिशनाक टार्गेट करताले, ते आज पत्रकारांच्या दारा पर्यंत पावला. म्हणल्यार तांची सत्ता तकलेक अशी मारल्या, ते अराजकतावादी जावन ते हे जाल्या, कितें म्हणटा ताका, डिक्टेटर जाले, हुकुमशाही करपाक लागल्या. आनी ताजो म्हाका दिसता जड आज पत्रकाराच्या घरा पर्यंत पावल्या. आमी पत्रकारांक टार्गेट करपाचे BJPचे कृतीचो निशेध करता आनी मुख्यमंत्री सावंता कडेन डिमांड करता की ताणें बेगीनचे बेगीन ती ट्रान्सफर रिवर्स करची. जर आनी कसल्या कारणाच्या खातीर आसची जाल्यार तातूंत प्रॉपर इन्क्वायरी न्ही, वी वील नॉट इंटरफेअर. पण हाजे वयल्यान क्लियर दिसता की तो पत्रकार 2 दीस पयलीं हिल कटिंगाचे इन्सिडेंट लोकांच्या नजरेक हाडटा आनी आतां इमिजिएटली ताच्या बायलेक ट्रान्सफर करता. सो दीस लुक्स लायक अ विच हंटींग वॉट BJP इज डुईंग. इट इज अ विंडिक्टीव पॉलिसी ऑफ BJP, वीच आमी ताजो निशेध करता सारको. आनी त्याच प्रमाणे जो हो हिल कटिंगाचो सगळो प्रकार आसा, तो म्हाका दिसता जर विश्वजीत राणे एज अ TCP मिनिस्टर कंटेन करूंक पावना जाल्यार इट इज हाय टायम ही शूड बी रिमूव्ड एज अ TCP मिनिस्टर. तुका पयलींच सांगलें, एक म्हणल्यार गजाल सांगपाक सोदता की भिता जाल्यार पत्रकारितेन देवूच नाका. निर्भीड जर पत्रकारिता तुमकां करपाची आसा आनी तुमकां जर सरकाराचोय भंय दिसता जाल्यार दोगां भितरलें एक कितें तरी चूज करा, दोनूय मेळपाचें ना. दुसरी गोष्ट, हांवें सांगलेल्या प्रमाणे हें अराजकतावादी BJPचें सरकार आज अशें डिक्टेटरशीप, हुकुमशाही करूंक लागला. पयलीं ते ऑपोजिशनाक टार्गेट करताले, सामान्य लोकांक टार्गेट करताले, आज ते पत्रकाराच्या दारा पर्यंत पावला, तांचे फॅमिली मेंबराचेर हात घालपाक लागले. हाजे वयल्यान तुमी विचार करा की सामान्य मनशाक ते कितले त्रास करता आसतले. आनी आज पत्रकाराची आनी मिडियाची तुमची जबाबदारी आसा की जो कितें हांच्यांनी डिस्ट्रक्शनाचो तांडव जो चलयला तो थारोवपा खातीर आमकां ऑपोजिशनाक तुमी प्रॉपरली बॅक करचो पडटलो आनी लोकांचो आनी आमचो आवाज जावन सरकाराचे मुखार एक मोठें आव्हान उबें करचें पडटलें. सोशल मिडियाचेर एक हांवें पोस्ट पळयलो की एकनाथ खेडेकर जो रिपोर्टर आसा पळय, ताचे बायलेक खंय कुळेच्यान होमगार्ड तिका मडगांव ट्रान्सफर केली. आनी अशें रिजन खबर आयला, म्हणजे आयकुपाक आयला की रिजन की ताणें धारबांदोड्या इल्लिगल प्लॉटिंग चलतालें, खुबशी झाडांची कत्तल केली, ही न्यूज केल्ली आनी ताजेर ऑफेन्सूय रजिस्टर जालो. बाबा ताणें फटींग अशी गजाल करूं नाशिल्ली, थंय ऑफेन्स रजिस्टर जालो आनी व्हडलें हिल कटींग जालां आनी भरपूर थंय इल्लिगॅलिटीज जाल्या. आनी ताज्या बायलेक विदाउट रिजन काडून कुळेच्यान होमगार्ड तिका मडगांव ट्रान्सफर केली. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता की पयर CMन सांगलें की खंय खंय हिल कटींग चलता, इल्लिगल झाडां कत्तल जाता, ते तलाटीन रिपोर्ट दिवचो म्हणून. फाल्यां तलाटीन रिपोर्ट दितकीर कितें तलाटीचेर एक्शन जावची ना, ताका ट्रान्सफर जावचें ना, किंवा ताच्या बायलेक त्रास करचे ना, ताच्या भुरग्यांक त्रास करचे ना, ताच्या भावाक त्रास करचे ना. आज जर रिपोर्टर जे आसात, जे लोकांक नजरे मुखार
त्या गावात कितें जाता ते हाडटात ते इल्लिगल आसूं किंवा बरें आसूं ते रिपोर्टर लोकांच्या नदरे मुखार हाडटात, तांच्या फॅमिलीक सतावपाक लागले। हांगा सरकार अशें म्हणपाक सोदता की हे सगळे इल्लिगल चलता, तातूंत आमचो हात आसा। हा, तुम्ही त्या लोकांक बारीक लोकांक सतायतात। आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक गावात वचत ते हिल कटिंग चल्ला, प्लॉटिंग चल्ला, भायल्या लोकांक आमची सगळ्यो जमनी विकपाक उठल्यात तुम्ही, आणि बारीक लोक आवाज काडटाले तांच्याच फॅमिलीचेर येतात तुम्ही। म्हणजे तुम्ही गोंय काबार करपाक उठला, दुसरे केरला करपाक उठल्या। खरें म्हणल्यार इतले हिल कटिंगाच्यो केसी येतात। मेन म्हणजे सीएमान टीसीपी मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ विश्वजीत राणे कडेन काढून घेवपाक जाय आशिल्लो, कित्याक हो विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्टर जाल्ल्यार भरपूर इलिगॅलिटीज भायर सरता। तो पोर्टफोलिओ काडपाचो, त्या ऑफिसरांक पनिश करपाचे सोडून ह्या रिपोर्टरांक पनिश करता, फाल्यां तलाट्यान करतले, मामलेदारांक करतले, बारीक लोकांक सतायतात तुम्ही गोंय काबार करपा उठल्या। हाजो अर्थ त्या टीसीपी मिनिस्टरा बरोबर तुम्ही सगळे शामील आसा अशें जालें ना। बारीक लोकांक सतायतात। ताजी बायल होमगार्ड तिका पेमेंट कितलो आसतलो, तिका कुळेच्यान तुम्ही मडगांव ट्रान्सफर केल्या। फाल्यां जर एक तलाटी रिपोर्ट दिता तुमकां जाल्यार त्या तलाट्याच्या बायलेक, भुरग्यांक आनी कोणाक सतायतले। म्हणजे तुम्ही लोकांचो आवाज दाबपाक सोदता। तुमकां साऊथ गोवा सीट वगडायलो तेन्ना अक्कल येवना, तुम्ही लोकांचो आवाज दामपाक शकना।